रेशमागूस पंचायतीचो सरपंच केदार नायक हांणी भाजप पक्ष सोडलो आनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश घेतलो। जयेश साळगांवकाराक भाजपात प्रवेश दितकर केदार नायक भाजप पक्षांतल्यान भायर सरला। आर्डिक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आमकां जो सालिगांव मतदारसंघाचो जो कॅन्डिडेट आसा ताका जिखोवन हाडपाक जाय, आमकां विधानसभेन ताका धाडपाक जाय। ह्या खातीर आमी सगळ्यांनी एकजुटीन एकटे रावन सगळ्यांनी काम करप। आमचो मनीस विधानसभेन धाडपाक जाय, जाल्यारूच आमची सगळी कामां जातली। त्या खातीर आमी सगळ्यांनी एकजुटीन काम करुया आनी आमच्या केदार नायकाक विधानसभेन धाडुया। देव बरें करूं। त्या इलेक्शनाक ताका टिकेट दिली, आमी टुगेदर फॉर सालिगांव इलेक्ट करून हाडटले आनी जंपिंग ताका घरा धांवतले। केदार नायक आनी तेचे वांगडी सत्ता आसा म्हणून फाटल्यान भितर सरलेले तेन्ना हांव त्या लिडराक सांगूंक सोदतां, जे तुमच्या पार्टीच्या लिडरां कडेन उदक दिवपाक आमचे कडेन पॉज नासली तेन्नाच्यान आमी काम करतात। तेन्ना येता त्या इलेक्शनाक तुमकां कितें लोक दाखयतले, तुमची कर्माची फळां तुमकां भोगूंक लायतले। आयज गोंयांत कितें चल्लां रे, कितें चल्लां तुमी सांगूंक शकतात? ना, गोंयांत चल्लां वाळपय, गोंयांत चल्ल्या साखळे, गोंयांत चल्ल्या केप्यां, आनीक कितें चल्लां रे? आनीक चल्लां पयशे। हांव चड उलोवंक वचना तेन्ना येता त्या इलेक्शनाक टुगेदर फॉर सालिगांव हांव हेंचे कडेन मागतां, बाब केदार आमचो फुडें सरलेलो आसा, ताका आमी सपोर्ट करतले, इलेक्ट करून हाडून दितले आनी जो मारून गोडबोले आसा न्हू ताका घरा धांवतले। देव बरें करूं। केदाराचे आनी ताज्या सगळ्या वर्कर्सांचे स्वागत करता। फुडलो विचार करना आसता ताज्या काँग्रेस भितर प्रवेश केल्यान काँग्रेस पक्ष साळगांव मतदारसंघात घट इल्लोय दुबाव ना। 30% कमिशन म्हणटा टुरिझम मिनिस्टर आहा ताका टुरिझम इंडस्ट्री भितर 30% कमिशन नांवूच दवरिल्लें। 30% कमिशन। शो मस्ट गो ऑन। खंय पाव गोंयकार खंय पावू, बट द शो मस्ट गो ऑन। गोंयकार मेल्यार जाता। एकलो म्हणटा भिवपाची गरज ना, कितेंय जावं। कसलें सरकार हें? सरकार कसलें? एक तेप आशिल्लो गोंय राज्यांत जेन्ना पयले खेपेक बीजेपीचे 4 आमदार निवडून आयिल्ले, त्या आमदारां भितर दिगंबर कामत मडगांवच्यान निवडून आयिल्लो, तेन्ना बीजेपी वॉज ए पार्टी वीथ डिफरन्स। लोक म्हणटाले बीजेपी इज ए पार्टी वीथ डिफरन्स। आज ती पार्टी वीथ डिफरन्स उरल्या? तुमचे कॉन्सियन्सा हात घाला आनी विचारा, नाजाल्यार केदार नायका काँग्रेसी भितर येवचें पडटा आशिल्लें। ही पार्टी जाल्या आतां सगळ्या असल्या लोकांची जे फक्त कमिशनां खावपाक सोदतात, जॉब दिवपाक पयशे घेवपाक सोदतात, असल्या लोकांची ही पार्टी जाल्या। आनी म्हणून गोंयच्या लोकांनी ठरयलां हांचें स्थान हांगा दाखोवन दिवपाक जाय। आमच्या भुरगेपणांत बापूय सांगतालो आज वचपाच्या पळय ह्या पक्षाक वोटींग करपाच्या, सगळ्यांनी ह्या पक्षाक मारपाचें। आमचे सगळे मारताले। आज ती परिस्थिती आहा। आज गोवान समज बायले सांगले हाका मारपाक जाय म्हणून गॅरंटी ना। बायल भितर वतकीर एकलीच आसता मशिनाच्या मुखार, ती आपल्या जाय तेच करता। पूण ते करता आसतना ती आपल्या कॉन्सियन्सा विचारता आपले मत कोणाक वचपाक जाय। ती आपले दोळे मुखार सगळे हाडटा। बेंगालची पार्टी हाडा, दिल्लीची पार्टी हाडा, दुसरी बीजेपीची पार्टी हाडा आनी काँग्रेसची पार्टी हाडा। तुमचे कॉन्सियन्स तुमकां सांगताले 5 वर्साचे राज्य काँग्रेसचे याद करात। काँग्रेसचे 5 वर्साचे याद राज्य तुमचे दोळे मुखार हाडात आनी तुमचे कॉन्सियन्स सांगतले तुमचे मत तुमचो बटन वा हाताचेर वचपाक जाय, काँग्रेसचो बटन दामपाक जाय आनी काँग्रेसचो आमदार निवडून हाडपाक जाय अशें तुमी करचें अशें तुमचे कडेन मागता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। जय हिंद, जय गोवा। कॉंग्रॅच्युलेट करता बाप केदार नायक आनी तांच्या सगळ्या वांगड्यांक जे सरपंच पंच आनी असंख्य कार्यकर्ते आयज
त्यांनी काँग्रेस पक्षान प्रवेश केल्लो आसा. असंख्य केदार नायक गोंयभर खूब आसात जेणी भारतीय जनता पक्षाचो रोपटो रोवन ताका उदक घालून ताका व्हड करपाक खूब मेहनत घेतलेली आसा. आनीक अशे असंख्य केदार नायक गोंयभर आसात तांकां पक्षान वापरल्याक आनीक भायरूय मारलेले आसात. जेन्ना भारतीय जनता पक्षा कडेन हांव झगडटा वेगळे वेगळे हाचेर प्रश्नाचेर तेन्ना खुबशे भाजपाचे असंख्य कार्यकर्ते मेळटात जावं ते फोन मारतात आनी सांगतात ह्या फावटी आमकां काँग्रेस पक्ष सत्तेर येवपाक जाय. हांवें म्हणलें तूं म्हण बीजेपीचो कार्यकर्ते रे? ना म्हणटा. ह्या पक्षाक मत मारलेलें आसा. ह्या पक्षाक कार्यकर्त्यांचो कदर ना. ह्या पक्षाक फक्त सत्ता कशी हाडप आनीक पयशे कशे करप हे दोन उद्देश हांचे मुखार आसा. हांकां कार्यकर्ते दिसना, हांकां कार्यकर्त्याचें कार्य दिसना, हांकां कार्यकर्त्याची कदर ना. आनी त्या खातीर आमकां जर सन्मान थोडो मेळटलो जाल्यार ह्या फावटी बीजेपी ही बुडपाक जाय. ह्या फावटी बीजेपी हरपाक जाय. तेन्नाच तांकां कार्यकर्तो दिसतलो. आयज तांकां कार्यकर्तो दिसना कारण तांकां दुसऱ्या दुसऱ्या पक्षांतले आमदार विकती घेवपाक मेळटात आनी ते विकतात आनी हे पयशे घेवन तयार आसतात ते विकती घेवपाक. तेंच्यांनी म्हाका एक आज संदी दिली काँग्रेस पार्टी जॉइन करपाक. ही पार्टी जॉइन करता आसतना हांव खरेंच म्हज्या मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आमचो पंच वांगडी, आमचो एक सरपंच विरेन शिरोडकर, तसोच तांचो भाव जयेश शिरोडकर, हांगचो ब्लॉक प्रेसिडेंट अतुल नायक, तांच्यांनी खरोच म्हाका सपोर्ट केलो आनी म्हाका अशें दाखोवंक दिवंक ना की भायल्या पार्टीच्यान तूं आयज भितर येता. म्हाका अशें तेंच्यांनी दाखयलें सपोर्ट करून की तूं आमच्या वांगडा सदांच आसलो तशें म्हाका आयज फील जालें. विरेन बाब, खरेंच हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका तेंच्यांनी भरपूर हेल्प केलो ह्या कांय दिसान. म्हाजेर भरपूर मेंटल स्ट्रेस आसलेलो फाटल्या एक म्हयन्याभर. कितें जाल्लें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. सगळें हांव डिटेलान उलोवंक सोदना. आनी ह्यो सगळ्यो वायट गोश्टी जाल्या आसतना हांव खरेंच तुमकां सगळ्यांक हांगा जमल्या त्या लोकांक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक काही लोक तुमच्या मदले म्हाका भाव म्हणटात, काही म्हाका तुमचो चेडो म्हणून मानतात. म्हज्या बऱ्या टायमार, म्हज्या वायट टायमार तुमी सगळे म्हाज्या वांगडा रावल्या. फाटल्या दिसांनी काही कितें घडलें तेन्ना म्हाज्या ऑफिसा भायर जे लोक 200-300 लोक येवन म्हाका येंग मारली तेन्ना म्हजे खरेंच दोळे भरून आयिल्ले. म्हाका काही थोडी निर्णय घेता आसतना म्हाका आमी एक हांगा मेळावो घेतलो टुगेदर फॉर सालिगांव. जे म्हजे वांगडी आसले तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा.